नमस्कार. आमगेल कला कुसुम कार्यक्रमाक तुम सगळ्यांके स्वागत. कार्यक्रम प्रारंभ करचे पुढे आमक सगळ्यांके शारीरिक रूपांतू सोन चमकलेल्या आमगेल विश्व कोंकणीचे संस्थापक जावन आशिल्ले आमगेल सगळ्याले मोगाचे सरदार बस्ती वामन शेणे मामाक हांव स्मरण करता आनी ह्या एपिसोड हांव तांकां समर्पित करता. हांव वैष्णवी खिणी विश्व कोंकणीची एलुमनाय आनी प्रस्तुत कर्नाटका आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजांतू MD करतस. आणि आज आम्ही विश्व कोंकणीच्या श्रीमती लक्ष्मी आणि श्री V नंदगोपाल शणै लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओंतू या कार्यक्रम करतसाची आमगेल नवे वीक्षकांक हांव स्वागत करता. आमगेल कार्यक्रमारी कसं विशेष म्हणून तुमकां प्रश्न असल्यारी या कार्यक्रमांतू आम्ही प्रतिवार आमगेल समाजाचे एक उन्नत कलाविदांक आपोवन तांगे लटू संगीताच्या मुखांतर भासाभास करताची. तुमकां संगीत क्षेत्राची उमेद आसता म्हण जाल्यार ह्या कार्यक्रम तुमगेल खातीर. तस जावन प्रतिवार मिस करनशी आमगेल कार्यक्रम पळोवंक जाल्यार आमगेल ह्या यूट्यूब चॅनलाक विश्व कोंकणी म्हळ्यार एक यूट्यूब चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करता. आज आमगेल गेस्ट कोण म्हण म्हळ्यार तुम सगळ्यांक गोत आशिल्ले आमगेली कारकळची निनादा नायक. निनादा आमगेल कार्यक्रमात स्वागत करतस. तुम्ही आयल्यार मस्त खुश जातस. सो आयज एपिसोड स्टार्ट करपा फुडें आमगेल एक कार्यक्रमाक लायक मागता देवाले एक स्तुती तुमगेले मधुर कंठारी. खंडित हे एक गणपती स्तुती मी गेला अन्नाने बरयलेले अष्टावधानी उमेश गौतम नायक. येस ताचे एक 2 लाईन्स. ओके. गणपती दिरे सन्मते भक्तीन मी मागता ते. गणपती दिरे सन्मते भक्तीन मी मागता ते. तू गेलेची संस्तुती सूरवीर करता ते. तू गेलेची संस्तुती सूरवीर करता ते. बुद्धी दे रे पैया पडता ते. गणपती दिरे सन्मते भक्तीन मी मागता ते. भक्तीन मी मागता ते. भक्तीन मी मागता ते. वाह, कसं क्लीन वॉयस देवा तुगेला. म्हाका मस्त आय एम अ ह्यूज फॅन ऑफ युअर वॉयस. तशी मस्त जन तुमगेलो वॉयस ऑफ फॅन आसाची. एक कोंकणी गीतेंतू एक कोंकणी देवास्तुती रे आमगेले कार्यक्रम प्रारंभ केलेल्याक मस्त धन्यवाद. आमगेल कार्यक्रमात नेक्स्ट सेगमेंट आम्ही पाय दवरतसाची त्या कसं म्हळ्यार आमगेल गेस्टाले एक सान रितीर इंट्रोडक्शन. तुमकां निनादा बग्गे ऑब्वियसली गोत आसता जाल्यार एक चंद रितीर तुमगेले एक इंट्रोडक्शन करचें मेगेले कर्तव्य. सो निनादा नायक आनी तांगेले सानपण दुखून संगीत क्षेत्रारी एक व्हड मट्टारी नांव करून आयलेल्या आमगेल समाजाची एक युवतारे. हांकां संगीता वयरी कितली श्रद्धे आसा कितली भक्ती आसा म्हूण सांगल्यार हांणी हिंदुस्तानी आनी कर्नाटकी ह्या दोन्ही शास्त्रीय संगीतांतू उत्तीर्ण जावन आसाची. स्वतः संगीत अभ्यास करताची बट तितलें मात्र न्ही. संगीत क्षेत्रा वयरी उमेद आशिल्ल्या कितलींगी जनांक एक मार्गदर्शन दितले एक गुरू जावन हांणी आसाची. सो तुमकां एक संगीत क्षेत्रात आसक्त उमेद आसल्यार तुमकां संगीत शिकता म्हण आसल्यार एनी टायम तुमी निनादाक तांगेले फेसबूक पेज जावो तांगेले इंस्टाग्राम जावो तुमी कॉन्टॅक्ट करूं येता आनी म्युजीक क्लास आनी करता आसाची. सो हांगेल बग्गे स्वतः एक शास्त्रीय संगीताचे एक उमेद आसून शास्त्रीय संगीत मात्र न्ही सेमी क्लासिकल जावो क्लासिकल जावो भावगीत जावो भक्तिगीत जावो गमक जावो फिल्मी म्युजीक जावो असं अनेक संगीत क्षेत्रांतू आसक्ती दवरून 500 चड नाही करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग 500 चड आय थिंक मोर दॅन दॅट फॉरगिव मी इफ आय एम रॉंग हांवें कॅल्क्युलेट करूं जायना. सो तितू स्टेज प्रोग्राम दिला. स्टेज प्रोग्राम बा सोडी हिन्नेले गायकी जावन एक संगीत क्षेत्रार एक कन्नड फिल्म इंडस्ट्री जावन असो तुलू फिल्म इंडस्ट्री जावन असो हांणी एक व्हड नांव करून आयलेले एक कलाविदे. सानपणांतूच हांणी एदू तुम्बी हाडुवेनो जावो हाडू बाकोगिले जावो जी जारेगामापा लिटल चॅम्प्स जावो असो हाजे हांतू पार्टिसिपेट करून टॉप कंटेस्टंट जावन आशिल्लीची. आनी आतांची रिसेंट जावन आशिल्ले हाडू कर्नाटकांत हांणी पार्टिसिपेट करून मेगेलोट्टू को कंटेस्टंट आमी जावन आशिल्लीची. थंयची म्हाका निनादार परिचय जालेले थंय देखून आमी बेस्ट फ्रेंड्स जावन आसाची. सो थंय तांतूय एक टॉप कंटेंटर जावन आशिल्ली.
इट सकड एक टॅलेंट भोर नाशिल्ले एक निनादाले सिक्रेट कसं नाही म्हणून तुम्ही लेखतलीची खंडित हंगेला साधने तिगेला हार्ड वर्क खंडित अंतस बट आजी मक्षी हक मिरवून अनेक एक सिक्रेट असते कसं म्हणा आज तुका हांव सांगता त्या कसं म्हळ्यार हंगेला संगीत गुरु हंगेल प्रप्रथम संगीत गुरु कोण म्हण तुम्ही सांगता निनादा ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ ಮಕ್ಕಾಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ದೇವನು ದೇವನು ಮಗ ಸಮಜತ್ತಾನ ಅವಳ ಕೊಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿನತ್ಲರಿ ಆಮೇಲೆ दोघे बेस्ट फ्रेंड्स सो ಏಕವಚನಾರಿ ಉಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಅಮ್ಕ ತೈಂಚ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಮಾಗಿರಿ ತಾಂಚಿ ಅನ್ನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾವಧಾನಿ ಉಮೇಶ್ ಗೌತಮ್ ನಾಯಕ್ म्हण मिगेलानो आणि मिगेलम्मा सुमा नायक म्हण आनो म्युझिक इंडस्ट्रीन तू असेल मला 35 इयर्स बॅक तुलन अन्न म्युझिक क्लास करता इलाले अथवा हांव जयात तुलन घरान तू भजन चलत आशिल्ले क्लास चलत आशिल तो ते आयकून म्हाका येवचें जालें मागीर हांव आनी अण्ण म्हाका सुनाद गौतम म्हणून तो म्युझिक डायरेक्टर आनी DOP वर्क पुरो करता सो दोगांकय ते आयिल्ले अन्नाले सिंगींग कंपोजिंग आमी डिवायड करून घेवन आयिल्लेची हांव सिंगींग ಅಂತ आयिल्लो अण्ण कंपोजिंग आयिल्लो तशी म्हळ्यार निनादाला अण्णाल ಬಗ್ಗೆ जावो निनादाला अन्नाल ಬಗ್ಗೆ जावो एक विश्लेषण दिवक जाल्यार आयचे एपिसोड पावना नाही बा सो एक दीस आमी तांकां आपोवन तांगेलो एक इंटरव्यू करता म्हणजे तांगेल ಬಗ್ಗೆ आमगेल्या वीक्षकांक कळका आनी निनादाला अन्नान संगीत संयोजन मात्र न्ही हानी साहित्य क्षेत्रांत मस्त नाव केला हानी कन्नड जावो कोंकणी जावो हिंदी जावो असल अनेक भावगीते आनी कादंबरी पुरा आय थिंक ही इज रिटन स्टोरीज न्ही मॅ सो मेगेला मोम वाजीत आशिल्ली श्रीनिवास कल्याण म्हणून हे केला बुक केला वय सो आय थिंक एंटायर फॅमिली एक आमगेल समाजाक एक हेम्मेश एक जेम्श सो अन्नाल बग जाल्ले अण्णाल बग कळ्ळें तुमगेला अम्माल ಬಗ್ಗೆ एक विषय हांव सांगता म्हळ्यार म्हाका ಗೊತ್ತस तांगेल ಬಗ್ಗೆ सो निनादाल वॉयस कितले सॉफ्ट आनी स्वीट आसा पळय ताज्याक फस्ट स्वीट तिगेला अम्मा आनी त्याच स्वीटनेस निनादान ती आसता सो निनादा कशें जाता आमगे प्रोग्राम आज येवन तुमकां मस्त खुशी जाता सर फर्स्ट ऑफ ऑल मळमणकेची बेस्ट फ्रेंड आज होस्ट जावन सो आय एम सो एक्साइटेड हांव मस्त एक्साइटेड जावन आशिल्ली आनी लायक चलता सो ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट देन सो आमगेल नेक्स्ट सेगमेंट कसं म्हळ्यार आमगेल गेस्टा लागी आमी तांगेल एक फेवरेट सॉंग सांगोचे ओके सो तुमगेल खंयचे देवा फेवरेट सॉंग मस्त सर हे एक नमून समुद्र तांतू कन्नडांत हांव केदां न्ही म्हणचे नगुवा नयना म्हळ्यार एक फेवरेट सॉंग येस प्लीज सांगा पुरा जन राखून रबलेच तुमगेल वॉयस आयकून नगुवा नयना मधुरा मौना मिडिवा हृदय इरे मातेके ಹೊಸ ಭಾಷೆದು ರಸಕಾವ್ಯವಿದು ಇದ ಹಾಡಲು ಕವಿ ಬೇಕೆ ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಇರೆ ಮಾತೆಕೆ Wow, what a song. Beautiful song. And this has to be a naguva nayana smiling situation amgel sakadanke. So हांव कसन आयकल म्हळ्यार तुम्ही एक तुळू इंडस्ट्री जावो कन्नड इंडस्ट्री जावो हांतू युअर वॉयस इज सो फेमस आय स्वता आयकला रघु दीक्षित सरान जावो वी हरिकृष्ण सर जावो असल म्युझिक डिरेक्टर्सान तुमगेल वॉयस मस्त प्रशंसा केला ताजे सिक्रेट कसं नाही व्हॉट इज द सिक्रेट नहीं सीक्रेट ना डबल दे चलतस आणि मला आशीर्वाद अंतू चलतस तितलेच सोंड दिवच कसं नाही ना सीक्रेट कसं नाही ना सो तुमगे प्रॅक्टिस रुटीन कशी असता प्रॅक्टिस रुटीन म्हळ्यार एक्झॅक्ट इतले म्हण कसं नाही आसा ना कशी तुम्ही मेंटेन करता तुमगे वॉयस मेंटेनन्स एक्चुअली मस्त पूड मस्त जागृते आसतशिल्ली तुम्ही तवळी म्हणके मिगेल अम्माची रिजन प्रत्येका जावो सांत तुळन हुनोदा दिवचे जावो खंयचे प्रोग्राम असल्यारी शो असल्यारी मस्त केअर घेता ती मिगेल अम्मा आणि आता सद्याक कसं नाही तितले कोल्ड पिवन जावो आणि कसं नाही जाता ना टचवूड आणि मेंटेनन्स काय चड कसं नाही सो भावगीते तुमगेले आसक्ती कशी असता हाऊ डू यू लिसन मस्त वय म्हळ्यार म्हाका भावगीते मस्त इष्ट जाता सांतुलन MD पल्लवीले भावगीते आयकून आयलेली आणि नॉर्मली म्हाका भजन मस्त इष्ट फिल्मी सांगचे की ना भावगीते मस्त इष्ट पावता हांव बट आता जनांक फिल्मीची रीत जावत तशी आमी शोन ते फिल्मी प्रिफर करता
आणि आमगे वीक्षकांक सांगूका पडतं निनादाल एक स्पेशल टॅलेंट असतं ते आम्ही लास्ट एक्सप्लोर करताची त्या कसं म्हणून तुमकोल कळलं तुम्ही शो एंड जावता रे आमगेले शो पळोवका सो तिगेले एक स्पेशल टॅलेंट असतं तुम्ही पळोवकाची ओके सो तुमगेले या लॉकडाऊन टायमारी एक इनिशिएटिव्ह झालेला लास्ट इयर संयोजने म्हणून सांगून तुम्ही तन तुमचे एक सांगला की कोणाला एक पद खंयचे वय अन्नानाच एक बरोवन केलेलं असं वाव त्यात लिरिक्स सध्या ना इट्स ओके आणि तू मेगेल ऍक्च्युली तन फेवरेट असेल एक प्रवीण गोलकिंडी सर तुम्ही एक भावगीत ऐकलं ते मस्त फेमस झालेलं मेगेल फेवरेट ते तुम्ही सगळ्यांनी ऐकू का इट गोज लाईक हो तुमक ಗೊತ್ತಸ್ಲೆ ಆಮ್ಗೆಲೋಡ್ ಸಂಕಮ ಮರೆಸದಿರು ನೆನಪನ್ನು ನುಂಗದಿರು ನೋವಾ ಮನ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿಬಿಡು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಥೆಯ ಮರೆಸದಿರು ನೆನಪನ್ನು ನುಂಗದಿರು ನೋವಾ ಮನ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿಬಿಡು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಥೆಯ ಎಂದು ನಾನಿನ್ನವನೇ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆವವನೇ ಎಂದು ನಾನಿನ್ನವನೇ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆವವನೇ ಸಮವಾಗೇ ಹಂಚಿಬಿಡು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಥೆಯ ಮರೆಸದಿರು ನೆನಪನ್ನು ನುಂಗದಿರು ನೋವಾ ಮನ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿಬಿಡು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಥೆಯ कसं साहित्य लाईक वॉट कॉम्पोजिशन कसं साहित्य सांगू तुमगेल वॉइस जरा काय ना तो या साहित्य बरलेलं रविशेखर म्हणून सांगितलं ना तुम्ही पळोवका तुम्ही एक भावगीतेवर आसक्त आशिल्ल्यान या पद ऐकू काच म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट तुमगेल ओरिजिनल सॉंग्स तुम्ही सांगेल सॉंग्स हांव तुमगेल इंट्रोडक्शन दितना मेन्शन करनी आशिल्लें सो एक तुळू इंडस्ट्री म्हणताना तुम्ही मस्त पद सांगला स्पेशली तुमगेला अण्णान सुनाद गौतमानाची डिरेक्ट केलं मस्त पद तुम्ही सांगला तातूंतले एक तुमगेले फेवरेट खंयचे आसले मस्त त्या एक 5-6 इयर्स बॅक मस्त हिट झालेला आम्ही एक जस्ट त्या काणी एक्चुअली फूड असं म्हळ्यार गोलमाल म्हणून एक मूवी केलेला आम्ही ते जस्ट एक आल्बम सॉंगशी सोडलेला फर्स्ट त्या मागीर मूवीन ते यूज केलें ते जस्ट एक नॉर्मल घरांतू व्हिडिओ कोण घालल ते मस्त तेदान मस्त जना इष्ट झालेलं सॉंग सो त्या सांगता प्लीज दिनला वो निन्नने कनना दायना उडला ಈ ಕಂಡದ ಪೋಯನ ಈಯನ ಸುರುವ ತಂಡ ಎಂಕದಾದನ ಪರಿಹಾರನೇ ನೆಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಕೊರುಬಿಮ್ಮಗು ಎನ್ನ ಚುಂಬನ ಸರಿಯಾ ಪುಂಡ ತೂಕನ तुमगे वॉइस ऐकतानाच पळय तुम्ही सांगता वचका प्रॉबेबली आमगेले अयो सॉरी तू पद सांगतना तुगे वॉइस ऐकताना ऐकता वचा म्हणून इट्स अ सेन्सेशन इट्स अ फिलिंग आणि विंगड खंयचे पद सांगला तुम्ही आय थिंक दिस इज इन ते उडलाक की गोलमाला केलेला उडलाक खंयचे पद सांगला उडल एक आसता म्हाका त्या लिरिक्स एक चूर उडल ओ यू कैन जस्ट हम മനസടെ തരരരരര 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 ഈ ബാള ಬೆಳಗಂಡು उडल मूवी एक्चुअली तो एक सांगला वय इट वाज लॉंग बॅक मा कुडकास ना लॉंग बॅक नमगेल स्टुडिओ फर्स्ट टाइम वय तदन आमका तदन गुड नाशिला एकामेका
but this यामे सुना दन्नालेज composition वही के म्हणून वही या तू गेला दिनाला ओनन्ना दिनाला वही दिनाला ब्यूटिफुल और अ ब्यूटिफुल composition तशीच कन्नड सीरियल म्हणतना तुम्ही केदनाय दिस पळोवचे सीरियल जावन आशिल्ले एक जोते जोतेयली एक हिटलर कल्याण त्या झीन तू एक कलर्स कन्नडाचे गिणीरामा जावो आता नवे येवचे आशिल्ले एक नी दोरसानी जावो आणि नन्नरसी राधे हा पुरा टायटल ट्रॅकर तुम्ही कसन वॉइस ऐकताची त्या निनादा नायकालेचे वॉइस सो प्लीज राधे मात्र निहाल तवरून सांग अण्णाले म्युझिक वय वय तुम्ही तांतू तुमगे वॉइस येस ना तांतू तांतू म्हळ्यार म्युझिक तांतू जस्ट हम तशें या बट तुमगे वॉइस ऑब्वियसली देयर इज योर वॉइस ओके सो तांतू एक खंयचे एक पद एस्पेशली जोते जोते मागीर फेवरेट ता तुमकां संगोक तुगेल कारण संगोक म्हणा यू नो तू जॉइन जावे yes yes obviously ನೂರು ಜನ್ಮ ಕೂಡಿ ಬಾಳುವ ಜೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮೀರಿದಾಗಲೂ ಪಯಣ ನಿಲ್ಲದು ಜರಿವ ಜನರೆದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆರಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವೆ ಜಗದ ಕೊನೆತಿರುವವರೆಗೂ ಬೆರಳ ನಾ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುವೆ ಎಂದು ನಾನಿರುವೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಎಂದು ಎಂದೆಂದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ कसा पद आय मीन सिरियल अंतू हिट जावच म्हणले वेरी फ्यू सॉंग्स अंतू बळे मस्त क्रेज आस जना या पदाचे नाही मा मस्त आय थिंक कितलं ऑलरेडी युट्यूबार कितली 28 मिलियन व्ह्यूज जाला अँड ह्या पदा अवॉर्ड आहे म्हणला नाही मा वय वय बेस्ट टायटल सॉंग दोन म्हणा 3 लँग्वेजान तू जल्ला वय मलयाळनी तमिळ अंते जल्ला हिगे तेलुगु मलयाळनी तेलुगु अंते ಸೇಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ ರೀಮೇಕ್ ಜಲ್ಲಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಯೂಸ್ ಕೆಲ್ಲ ಸೊ ತೆಲುಗು ಅಂತೂ ಅನಿ ಆಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅಂತೂ ದೋನಂತೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ म्हणून अण्णा अवॉर्ड मेळ्ळा कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड या जाल्यार आमगेले सिरियल आनीक तुमी गिणीरामाक तुमी वॉइस दिला आनी आत्ता हिटलर कल्याणाचे एक अनेक त्यावेळी पद हिट जालेले आय थिंक इट्स बिकॉज तुगेल वॉइस इज द सिक्रेट आय फील अयो ना बा त्या ऍक्च्युअली अण्णा म्युझिक केलेलं नाही ओके त्या हिटलर कल्याण एक हिंदीचे रिमेक ओके ओके सो तंतू सॉन्ग विशीला तज्जे कन्नड लिरिक्स एक दोन लाईन जाऊ का ओके खंडित ते मेगेले पर्सनल फेवरेट पद just a minute okay tantu migala paratulan portion itta charanatulan okay yeah nadi dandeli ಬೀಸುವುದೇಗಲು ದಿನವೂ ಅಂದಿನಂತೆ ತಂಗಾಳಿಯ ಅಲೆಗಳು ನದಿ ದಂಡೆಲಿ ಬೀಸುವುದೇಗಲು ದಿನವೂ ಅಂದಿನಂತೆ ತಂಗಾಳಿಯ ಅಲೆಗಳು ಯಾಕಾದೆ ನನ್ನ ಭೇಟಿ ನೀ ಹೋದೆ ನನ್ನ ದಾಟಿ ಕನಸೆಲ್ಲ ಆಯಿತಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಆಹುತಿ ನೀನಿನಾದವಾಗಿ ಈ ಎದೆಲಿ ಕರಗಿ ಆಗಾಗ ಬರುವೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರುವಾಗಿ ಹಾಳಿಸಲೇಬೇಕು ಆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನಾ ಮರೆಯಲೇಬೇಕು ಪಿಸು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯ ಎದೆಯ ತುಂಬ ನೋವಿನ ಪಲುಕು ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತ ಬಡಪಾಯಿ ಬದುಕು expression I think that's the main reason why you know jana ta reach jatta na beku appa it's thank you can you please repeat that line yeah ಖಂಡಿತ ನೀನಿನಾದವಾಗಿ ಈ ಎದೆಲಿ ಕರಗಿ ಆಗಾಗ
आणि 100 के चड कमर्शियल अल्बम्स तुम्ही तुमगेले वॉइस दिला सो डू यू रिमेंबर एनी म्हळ्यार आमगेले स्टुडियो ओडनाट कशी स्टार्ट जालें म्हळ्यार म्हाका जावं अण्ण जावं हे फील्ड आयोवचें म्युजीक कंपोज तो मस्त सान आसतना केला ते कशी आयला बट ऑब्वियसली तुमगेले आने इज अ राग संगीत कशी म्हळ्यार आमी फर्स्ट मुणकुरांत आशिल्ले आमी प्रायमरी लेवल आसतना फर्स्ट 4th स्टँडर्ड आतां तदान डिवोशनल प्रोजेक्ट्स करता आशिल्ले खंयचे देवस्थानाचे डिवोशनल प्रोजेक्ट्स करता आशिल्ले CD कॅसेट आशिल्ले टायमार सो त्या करूक म्हण अण्णा न्हू बँगलोरा वचून एक CD बँगलोरांत करता आशिल्ले तेदान आमगेले हांगा मंगळुरा तितले कांय उडपान पुरो स्टुडियोज ना आशिल्ले तेदान बँगलोरा एक केल्लो मागीर आनीक इन्नाचे एक फर्स्ट मुणकुराचे आमगे केल्ले मागीर इन्ना म्हण करतना मंगळुरांत एक कॅड सेंटर म्हण आशिल्लें थंय येताना अण्णाक घेवन येता आशिल्लें ओके स्टुडियोक आनी तेदान हांव फर्स्ट सीडीन सांगिल्लें एक भक्तिगीते म्हाका ते बुडगास ना तितले एक लायन ಎಂಥ ಚೆಲುವ ಗುಡಿಯೋ ನೋಡು ನಿಂತ ನೆಲ ಪವಿತ್ರ ಬೀಡು ना ते एक शिवाला सांगिला सो तेदान हांव सेकंड स्टँडर्ड आशिल्ली म्हळ्यार तेदान सेकंड स्टँडर्डची एक स्टुडियो भितर ऑलरेडी तुम्ही एंट्री दिवन जाल्यार तेदान अण्णा व्हरता आशिल्लो अण्णाक एक ते टेक्निकॅलिटीज मस्त इश्ट जाले सावंड इंजिनियरींग तेदान अण्णा ते म्हणटा म्हाका तेदान आश आशिल्लें म्हाका सावंड इंजिनियर कर देवा म्हण देवाला मागता आशिल्लें तशें टायप म्हळ्यार मस्त क्रेज जाला सो ताजे निमित्त अण्णा ह्या फील्ड आयलो एक स्टुडियो बांदिल्लो स्टुडियो जातरी सावंड इंजिनियरींग इश्ट आशिल्लें ताचे तुल्यान एक प्रोजेक्ट्स मेळटा गेले म्युजीक फील्ड आयली तशी सो म्हाकाय स्टुडियो एक्सपिरियन्स जाल्ले अन्नाल तुल्यान अशी फर्स्ट सो ताजे नंतर जालें तितलें मस्त आमी हें आतां कसन म्युजीक करता अण्णाक मेळ्ळाले प्रोजेक्ट्स आतां हांव सांगिल्लें सो एवरीथींग इज बिकॉज ऑफ दॅट तशी अन्नाक अथवा अण्णाक तांगे निमित्त आयलेलें ಬಹುಶಃ तुम्ही भक्तिगीतेचे प्रोजेक्ट केले ते देवाला अनुग्रहाची पुरा के म्हळ्यार संगीत ज्ञान असता बट ताजे एक टेक्निकॅलिटीज म्हणटा पळय सिंगिंग टेक्निकॅलिटीज आता स्टुडियोची टेक्निकॅलिटीज त्या पुरा इट्स नॉट जोक खुशाल नाही इट्स हॅट्स ऑफ टू युअर ब्रदर आम्ही म्युझिक तांगे म्युझिक कॉम्पोजिशन आम्ही फॅन सो तुळू जाल्ले कन्नड जाल्ले या सिरियल्स जाल्ले तुम्ही कन्नड मुवीक केलो पळय सांगलाची सो ताजे एक जालें आमकां आमगेले म्हळ्यार अण्णाल कंपोजिशन्सान तूं कन्नडा जाल्ला एक इतले सोजिगा म्हण एक फर्स्ट मुवी जाल्ली कन्नडात गेला मागीर अनंत वर्सस नुसरत ताजे एक चूರು हिट जाल्लेलो आसा ಈಗ ತಾನೇ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ विजय प्रकाश सरान सांगिल्लें मागीर तांतू एक उर्दूचे म्हळ्यार गझल एक काडला त्या कन्नडा वर्जन आसा हेवे आसा उर्दू वर्जन आसा सो हांव ते उर्दू वर्जन एक टू तुमकां मिनींग गतूस कितें जे ना म्हळ्यार सांगचे टायमार ट्रान्सलेशन वाजोवंक येतिल्लें आतां तितलें उडगस जिहाले मिसकी मखुंता घाफुल दूराए नैना बनाए बतिया जिहाले मिसकी मखुंता घाफुल दूराए नैना बनाए बतिया किताबे हिजरा नदार में जा किताबे हिजरा नदार में जा नले हो काहे लगाए छतिया नले हो काहे लगाए छतिया जिहाले मिसकी मखुंता घाफुल दूराए नैना बनाए बतिया म्युझिक आमगेले फेवरेट म्हळ्यार हे एक नमून गझल टाइप ऑफ सॉंग्स मस्त पुरा जनांक रीच जायना बट हक्का एक सेपरेट फॅन बेज आसाची हे सॉंगाक इट्स व्हेरी हार्ट टचिंग म्हणटा हांवें पळयलें मोस्ट ऑफ युअर लाईव्ह सेशन्स मस्त जन तुमके सांगू रिक्वेस्ट करपाची ओके तुम्ही मालगुडी डेजा एक पद सांगिल्लो प्लीज संजीत हेगडे लट्टू वय वाव तांतू मिगेल पोर्शन ऑलमोस्ट पुरा सॉंग्स ते मिगेल पैरांत चरणांत ओके ओके ताजे म्हळ्यार
एक पदाक चरण दुखून पास लाईफ संजीत हेगडे अंतू तो एक तागेले विंगड स्टाईल सिंगिंग एंड ताणे एट अ वेरी यंग एज आई एम ऑल्सो ह्यूज फैन ऑफ संजीत हेगडे सो तांगेले यंग एज दुखून यू नो तानी मस्त जन इन्स्पिरेशन जाल्याची सो प्लीज कमिंग टू दिस सॉन्ग रियालिटी शोज म्हणलेले कितलेक इम्पॉर्टंट मनशाक तो रियालिटी शोज येताना कोणे लेखनी दिसता एक्झॅक्ट सो तशी ತಂಗಾಳಿ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸೋಕೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಬಾಕಿ ಮಳೆಯಾದೆ ನೀನು ಹಸಿರಾದೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಂಜಾನೆ ಶುರುವಾಯಿತಿನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ನೀನು ಸಂಗೀತ ನಾನು ಇಂಪಾದ ನಾಳೆಗಳು ನಮಗಿಲ್ಲವೇನು ಸಜನ ಅಭಿಜ ಸಜನ ಅಭಿಜ ಸನಿಹ ಮಧುರ ಸಲುಗೆ ಸದರ ಇಳಿಜಾರು ಮನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದೇ ಚರ್ಚೆಯು ಮುದ್ದಿಸು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಣ್ಣನ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಗನ್ ಬಡೇರಿಯಾ ಮನು ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅಲ್ಲ वही मूवी मालगुडी डेज वेरी ब्यूटिफुल मूवी सो तुमका एक्चुअली आई थिंक तुम्ही सान असताना आई थिंक व्हेन यू वर 19 और समथिंग तुम्ही एक पद संगीला कन्नड सिरियलाक तुम तक बेस्ट सिंगर अवॉर्ड मिळला नाही बा जो जो लाली सो ताई एक जाव म्हळ्यार 19 इयर्स एक एज आहे बेस्ट सिंगर फीमेल अवॉर्ड मेळका जालेली एस्पेशली फॉर यू नो कन्नड मूवीच्या सॉरी कन्नड सिरियलाचे टायटल ट्रॅक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट ताजे अवॉर्डाचे म्हाका आनीक हुडगास आसा म्हळ्यार ते उदया चॅनल ಅಂತ ಇತ್ತशिला जोजो लाली म्हणून मिगेल अण्णान म्यूजिक केलेले हावनी हंगा मंगळूरचे जलले डेंटिस्ट डॉक्टर नितिन आचार्य ताणे सांगिला ओके सो त्या सांगचे टायमार आता खंयचे सॉंग मी सांगचे टायमार आता जोते जोतेली जल्लारी रेकॉर्ड करचे टायमार आता अण्णान म्यूजिक करचे टायमार आमी कोणे लेखनी इमॅजिन करता म्हणून टायम तशी एक युजुअल ट्रॅक म्हणून सांगिला सो त्या अवॉर्डाक सेलेक्ट जाला म्हळ्यार म्हाका गोतनाशिल्लें अण्णाक सांगिल्के सो अण्णा म्हाका सांगू विसरले की कसं गोतना आनी त्या अवॉर्ड फंक्शनाक आमी वच्चे न्ही ऑल ऑफ अ सडन म्हळ्यार आमी मेळ्ळेच ना मस्त म्हळ्यार ते कन्नडा टेली अवॉर्ड्स पुरा सिरियल्साचे एक अवॉर्ड फंक्शन केलें ओनली उदया न्ही सो अण्णाक येता जाल्यार या म्हणलें म्हळ्यार एश ना कसं की असो वाडना थंय ते वचकाना बेंगलोरा वचकाना मॅम सो तेदान एक दीस सडन कॉल येता अशी अवॉर्ड आयला म्हणून म्हाका फर्स्ट टायम अवॉर्ड्स पुरा सो मस्त खुशी जालें म्हळ्यार कॉलेज हांवें तेदान डिग्री शिकता आशिल्ली कॉलेजान ते पुरा फेलिसिटेशन केलेलें सामकें भारी खुशी जाला एक सिंगर एक ड्रीम आसता न्ही लायक एक स्टेज एक अवॉर्ड घेवका म्हूण सांगून आय मीन आनी एक न्ही आनी 1000 अवॉर्ड तुमगेले सिंगींग करियर तुमकां मेळटा एंड वील ऑल बी देयर टू यू नो विटनेस दॅट सो जोजो लाली ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಕನಸಿನೋಲೆ ಎಸೆವ ಇರುಳ ಪಾಳಿ ಮಲಗೆ ಮಲಗೆ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ ಸೋಲುತ್ತಾ ಉಳಿವೆನು ನಿನ್ನ ಮಧುರ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ತನ್ಮಯದೆ ಪುಟ ತೆರೆವೆನು ನಿನ್ನ ನಗುವೆ ಮುಗಿಯದ ಸಂಚಿಕೆ ಸೋಜಿಗವೆ ನೀವೊಲವೇ ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ ब्युटिफुल थँक यू सो मच फॉर सिंगिंग थँक यू मस्त मग कसं नोटीस केलं म्हणल्यार वन थिंग तुगेलें शिक्का म्हण जाल्यार तें एक्सप्रेशन वोकल एक्सप्रेशन एंड द फील दॅट यू पुट इन युअर तुमगेल्या पदारी सो हांगा आमी तुमगेले ओरिजिनल तुमगेल्या पदाचे एक सेगमेंट थंय दुखून मुखार न्हू तुमी एज अ सिंगर मस्त ग्रेट एक उन्नत कलाविदांक मेळ्ळाची एस पी बालसुब्रमण्यम जावन आसा राजेश कृष्णन सर जावन आसा सो तांगेलो टू तुमगेले एक्सपिरियन्स आमगे व्ह्युअर्साक एक शेअर करता तुमी कैलाश खेरावट टू आय थिंक तुमी एक प्लीज ताजे ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ
म्हळ्यार SPB सर फर्स्ट ऑफ ऑल तांकां हांव सेकंड स्टँडर्डांतूय येदे तुमी हाडून चमकले आमी एक हसील प्लेस तावळी म्हणलें हांव मुणकूर म्हणून ताजे पूड हांव फिल्म सॉंग्स सांगनी हांव म्हणले प्रकार भजन भावगीत तांतू आशिल्ले सो आय वॉज व्हेरी स्मॉल नवा सेकंड स्टँडर्ड येदे तुमी हाडून घरांत पळयत आशिल्ले त्या टीव्हीर येता आसतना हांव अन्नाला म्हणला म्हाका वचका येदे तुमी हाडून आपणवरी जब तू तितलं सांग मगो तू एक फिल्म सॉंग येना मग कसं करता म्हाका तू शिकोवन दी म्हणून तेन्ना म्हाका अत्ते हुडगस कर्पूರದ ಗೊಂಬೆನ कर्पूರದ ಗೊಂಬೆ ನಾನು ಮಿಂಚಂತೆ ಬಳಿ ಬಂದೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಜ್ವಾಲೆ ಸೋಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರಗಿ ಕರಗಿ ನೀರಾದೆ ನಾನು ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ त्या म्हाका फर्स्ट शिकयलें फिल्म सॉंग्स ಅಂತ सो तेदन एक DVD प्लेयर कॅसेट तू रेकॉर्ड करून पेटयलेले सो ऑल ऑफ अ सडन कार्ड आयला सिलेक्ट जाला म्हणून त्यावे एक व्हड विशय आनी त्या एजार सेकंड स्टँडर्डान तू SPB सराल महत्व तितलं आमकां खंडीत गोता आनी हांव एक सिंगर म्हणून बट आत्तां दिसता तेदन त्या एक मीट जाल्ले एक देवाल दय आनी तितले व्हड मनीस आमगेले एदरा सांगता आनी त्या स्टुडिओ जावो तितले लायट्स त्या हेजेर म्हाका बदल भंय करनी म्हळ्यार एक स्वल्प सॉंग स्टार्ट करत आनी एक 2 लायन्स मागीर आय वॉज ऑल आरामसे आशिल्ली आनी एक मेमोरी म्हळ्यार तांतू 3 सॉंग सांगता आशिल्ले आमकां 3 राउंड एक फिल्म राउंड फर्स्ट मेलोडी राउंड आय गेस आनी एक भावगीते राउंड आशिल्ले तांतू मागीर आनीक मुवी राउंड तांतू हांव भावगीते राउंड अंतू मुगिला मारिगे रागरती सांगिल्ले संगीत कट्टीन सांगिल्ले ओके ताजे नंतर अंतू सराक मस्त खुशी जाल्ले म्हळ्यार त्या एक म्हणल्यार सेंटेन्स सरान अन्नान ಫಾಲೋ कर म्हळ्यार ಅನ್ನಲಗೆ म्हळ्यार थै ಬೈಸೊಂದು ಇವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಲಿ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲೇಬೇಡಿ त्या एक सेंटेन्स म्हणलेला सो मागीर मिगेल नावाके हांव ते दळते निनादा म्हणल्यार तेका म्हण डिफरंट नावस नवा कसं नाही म्हणत तशिले बट सरान म्हणलें निनादा मस्त छंद सॉंग म्हणटा नाव सो ताजे नंतर म्हाका मिगेल नावा वैरी लव जल तशी त्या मेमोरी SPB सराल एदरा आतां ती एकल्यांक जावो खंयचे कंटेस्टंट्सांक मस्त चांग रितीर उलयत आशिल्ले आमकां एपिसोड स्टार्ट जावचे पुढे आमगेला येवन शेक हँड दिवन ऑल द बेस्ट सांगून अथवा आमगेले कॉस्ट्यूमा वयरी कमेंट करून मस्त आमगेलागी मस्त लायकारी आसता आशिल्ल्याची आनी तितले लेजेंड तांणी गेल्या टायमार आमकां पुरा जनेके खंडीत तें बेजार केदानेके वचना बट तांगेले सॉंग इट्स ऑल टायम केदानेके आसता जिवंत जावन SPB सर जाल्यार मागीर तांगेले एक पद SPB सर तुमगेले फेवरेट पद मस्त म्हळ्यार तांगेले SPB सराल प्रत्येक सॉंग इट्स म्हळ्यार कसं प्रत्येक स्पेशालिटी आसता सो म्हाका तांगेले निमती त्या एक्सप्रेशनाचे तसले एक मनीस आपस जन्म जावो आमगेले इंडियान तू एस्पेशली म्हण हांव मागता देवा लागीं सो तांतू म्हाका एक ए हसी वादिया म्हणून AR रहमान ब्युटिफूल सॉंग वय ते सांगू इश्ट पावता येस प्रोबब्ली सकड एवरी म्युजिशियन एक ट्रीट या पद ये हसी वादिया तुम्ही जॉइन यस ये हसी वादियाँ खुला आसमां आ गए हम कहाँ है मेरे साजना इन बहारों में दिल की खली खिल गई मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियाँ तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियाँ तेरे बालों की खुशबू से महके चमन संगे मरमर के जैसा ये तेरा बदन मेरी जाने जा मैं तेरी चांदनी छेड़ दो तुम आज कोई प्यार की ये हसी वादियाँ खुला आसमां आ गए हम कहाँ है मेरे साजना ब्यूटीफुल सॉन्ग है चित्रा मैम ने मस्त केदाने के हैं ऐकलं एक एवरग्रीन नाही दैट जनरेशन ऑफ सॉन्ग्स ची नाही एवरग्रीन सो कैलाश खेरवर तुमगेले एक्सपीरियंस कशी कैलाश खेर सराल ಬಗ್ಗೆ सांगचे पुढे म्हळ्यार कशी तुम्ही भेट जाल तुमगेले विजय प्रकाश सराल ओटे हांव एक डुएट सॉंग सांगला अण्णा म्युझिक आनी शंकर महादेवन सराल ओटे एक उदया टीव्हीचे एक
सिरियल टायटल सॉंग आहे सांगला बट तांकां मीट जावचें जायनी त्या वचून बॉम्बेंत रेकॉर्ड केलें लंडनान बट तुमगेल वॉयस तांगेल वॉयस नेक्स्ट सॉंगार तुमगेल वॉयस आसता वाव कैलाश खेर सर मीट जाल्यार म्हळ्यार अनंत वर्सेस नुसरत म्हणला तांतू एक कवाली सॉंग आसा प्यार मोला म्हणून त्या सांगूक आळवाज अंतू तांकां शो आशिल्लो आळवाज पिरासतान त्या जावन नायट तांणी आमगेल स्टुडिओ केलेली कारकळा स्टुडिओ त्यात ते उडगास कारकळा स्टुडिओ तांणी आमगेल बिल्डिंगा 3rd फ्लोर आसचे तांणी फुल बिल्डिंगा फुल जन पळयता आशिल्ले मागीर मस्त डावन टू अर्थ त्या दिवस म्हळ्यार आमगे लागीं मस्त लायकून उलयला आनी तांणी सांगचे तांगेल वॉयसची पुरो जनक मस्त इश्ट पण आता स्टाईल द सूफी स्टाईल आसपडा फोकिश स्टाईल तांगेल वॉयसाचे सो भारी त्या लाईव्ह पळोवचें मेळ्ळें मिगेल एकलो को सिंगर रजत हेगडे म्हणून तोवे आमगेल टायटल सॉंग जावन पुरा ಒಟ್ಟು तांगे नी गरसानी आय थिंक तांणी सांगिल्ले जोते जोते लेतो तागेले पोर्शन आसा सो आमी पुरा आशिल्लेची सो लाईव्ह तांणी म्हणचे आयकूच तशें जालें तांगेल खंयचे फेवरेट सॉंग तांगेल फेवरेट सॉंग्स नाव म्हणटा हांव तांगेल सांगचे आसना म्हणून मस्त टफ सॉंग्स आनी हाई पिक्चर्स आसता तांगेल हिंदीन एक सैया म्हणून सॉंग आसा तेरी दीवानी ते ब्युटिफुल सॉंग्स ते पुरा कन्नडान तू भजरंगी एकाचे वर्जनान तू नम्मूरा कायोदोरे ते एक भारी सांगलेले एक तुमगेल वॉयस रे आयकूया ना आमी ताका एक विंगड फ्लेवर येतले म्हणून मागीर लायक कसन जस्ट ट्राय करता म्हणा तर मस्त हाय पिचच असतं तांगे नाही निनादल वॉयस रे कैलाश खेर आला पद कशा ऐकता ನಮ್ಮೂರ ಕಾಯೋದೋರೆ ನಿನಗೆ ಏನಿಂಥ ಮಮಕಾರ ಕಣ್ಣೀರ ಬೊರೆಸೋ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನಗೆ ಆದ್ಯಾವ್ರೆ ಜೊತೆಗಾರ ಸಾವಿರ ಜನುಮ ಬಂದಾಗೂ ಸಾಕುವ ನಾಯಕ ನೀನಾಗೂ ನಿನಗುಂಟು ನಾನಾ ವೇಷ ನಿನ್ನ ಮಾತೆ ಘಂಟಾ ಘೋಷ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಪಡೆದೆ ಸಂದೇಶ ರೇ 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 ಭಜರಂಗಿ ರೇ 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 ಭಜರಂಗಿ मस्त हाय आशिल्लो आमी लो सांगता पडटा सो हाउ वाज युअर एक्सपिरियन्स विथ राजेश कृष्णन सर वय राजेश कृष्णन सर म्हळ्यार हांव अराउंड 6th स्टँडर्ड म्हणटा ना सारेगांव लिटिल चॅम्प्स जी टीवी ते अनेक एक होल वर्ल्ड येदे तुम्ही हाडवेन इज अ डिफरंट वर्ल्ड फ्रॉम सारेगांव येदे तुम्ही हाडवेन म्हळ्यार एक नमून सर एद्रा बैसून आमकां अँकरींग प्लस जजमेंट तशें करता आशिल्लें हांगा अँकर आमी हांव वताना एमडी पल्लवी मॅम जावन आशिल्ली अँकर सो थंय टॉप 8 थंय आयलें हांव राजेश कृष्णन सर तेदन म्हळ्यार मस्त तेदन म्हळ्यार आतां एक्झॅक्ट सांगता आशिल्लें म्हळ्यार हें पळय सॉंग्स मुवी सॉंग्स कशी आसता तशी सांगता पडटाली बट म्हाका न्हू तेदन केलो इम्प्रोवायज सांगून दिता आशिल्लें खंयचे एक सॉंग आसल्यार खंयचे एक दोन फ्रेज सो त्या प्रॅक्टिसा टायमार ते सांगू नाका ओरिजिनल सांग म्हण सांगता आशिल्लें मेंटर्स टायप कोण ना आशिल्ले म्युझिशियन्स आमकां स्वल्प दिता आशिल्ली मार्गदर्शन तेदन हांव खंयची एक फ्रेज इम्प्रोवायज केलेले मस्त एप्रिशिएट करता आशिल्ले राजेश सर ते आमगेले इम्प्रोवायजेशन पार्ट जावो आनी हांव खंयची एक हांव म्हणणे पुरा जने खंयची एक फील दिवचे कडेन लायक हाडल्यारी अथवा एक्स्ट्रा केल्यारी ताका पुरो मस्त लायक स्कोप आशिल्ले आनी मस्त तांगेले एक कमेंट्स आसपळ आमी लायफान तू म्हळ्यार आमगेले म्युझिक फिल्डान तू अळवडसूंक का तुमी वय हांवें मस्त नोटीस केला राजेश कृष्णन सराले कमेंट्स कशे आसता म्हळ्यार तुमगेल ओरिजिनालिटी भायर हाडाची तुमी कोणाकय फॉलो करूच नाकाची म्हळ्यार तांगेले एक हांव केन्नाय विसरना म्हळ्यार तुमगेल वॉयस कशी आसा की तशीच इट इज ब्युटिफूल तुम्ही तांगेल म्हणके आमगेल वॉयस ना आंगेल म्हणके आमगेल वॉयस ना म्हणके चुरे बेजार करूं म्हळ्यार एवरीबडीज वॉयस इज युनीक नाही मा सो हांव त्या शिकिले राजेश युनिकनेस कसं आसा तो तांणी दिवचे पॉइंट आस पळय ते मस्त मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसा आमी ताका प्रत्येक पॉइंट आमी म्हळ्यार कितले व्हड आर्टिस्ट ताका व्हडले एक प्रूफ म्हळ्यार आतांच म्युझिक ट्रेंड म्हळ्यार तुमकां एक ट्रेंड येत आशिल्ले एक लायक आशिल्लें म्युझिक बट आतां कितले डिफरंट वॉयसीस आसाची कितले डिफरंट रेंज आसा सिंगर्स आनी वॉयसाचे आय थिंक एवरी सिंगर एवरी वॉयस एक इम्पॉर्टन्स आसा आतांच कालारी बट तुमकां युटिलायज करूंक जाता आतां इंडस्ट्री प्रकार म्हणचे जाल्यार प्लेबॅक सिंगींग फील्ड येवका म्हण जाल्यार तांतू रैसुका म्हण जाल्यार युनीक वॉयस आसा तुमगेले कसं की युनीक आसल्यार मेळटा कोणाकी सेम वॉयस आसता
नो तांगेल पर्स्पेक्टिव्ह कसं म्हणल्यार तांगेल वॉज असल्यार आमी तांकां सांगयताची एक्झॅक्टली तशी न्हय बा सो कोणाके तितले इमिटेट करचे वचूं नाका तुमगेले युनिक वॉयस आसून आसता तांगेले इन्स्पायर गेट इन्स्पिरेशन घेवका वॉयस इमिटेट करू वचूं येस करेक्ट तांगेल राजेश कृष्णन सराल एक जावं का एक पद तुमगेल फेवरेट खंयचें मस्त ब्युटिफूल सॉंग्स आसता तांगेले चूज करूं गेल्यार बट म्हाका हे रंगा SSLC तेदा अर्जुन जन्या सराले म्युझिक मनसे मनसे थँक यू इट्स अ ब्युटिफूल सॉंग एक थँक यू मच तांकां मनसे मनसे थँक यू निनगो मनसाಯಿತು ಕನಸೆ ಕನಸೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಲವೇ ವರವಾಯಿತು ಭೂಮಿಗೆ ಮಳೆ ಹನಿ ಬರಲು ಸೂಚನೆ ನೂರಿದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯು ಬರಲು ಸೂಚನೆ ಏನಿದೆ ಇದೆ ಮನಸ್ಸೆ ಮನಸ್ಸೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿನಗೂ ಮನಸ್ಸಾಯಿತು ಅಜ್ಜ ಪ್ಯಾರವೇ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣು ಅಣುವಿನ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸುವ ಕುಲುಮೇದೆ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲಿ ಕಚಗುಳಿಡು ಚಿಲುಮೇದೆ ಉಸಿರುಸಿರಲಿ ಪಿಸು ನುಡಿಗಳ ಕವನ ಇದೆ ಚಡಪಡಿಸುವ ತಡವರಿಸುವ ಚಲನ ಇದೆ ಆಣೆ ಭಾಷೆ ಹಾಡಾಗಿದೆ ಬಯಕೆ ಹರಕೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಧಮನಿಯ ಒಳಗು ನಿನ್ನದೇ ರೂಪವು ಈ ನಮ್ಮ ಧರಣಿಯ ಹೊರಗು ನಮ್ಮದೇ ಲೋಕವು ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ब्युटिफूल म्हणल्यार त्या वर्ल्डाक आमी पुरा वचून चडते ट्रॅव्हल जावन आतां वापस येता तांचे बेजार जाता सो बट इट्स ओके सो नेक्स्ट तुमगेले म्युझिक डिरेक्टर्सान तूं फेवरेट तुमगेला अण्ण ऑब्वियसली आसता बट अदर दॅन दॅट म्हळ्यार A.R. रहमान सर वाव तांगेलें एक पद आनी एक पद हसीवादी सच अ ब्युटिफूल मागीर इळयराजा सर तांगेले म्हणूक हांव गोवन आयना सांगला न्ही खंयचे एक सॉंग असो तुमी आयकता न्ही इजी दिसू पुरो सिंगर जांके असो नॉन सिंगर जांके येता इजी आसू पुरो बट ते सांगताना कळत आमकां तें प्रॅक्टीस करता तातूंत कसनेपुणी आसता ऑफ बीट पुरा हें पुरा ಹೇಳೆ ಕೋಗಿಲೆ ಇಂಪಾಗಲ ताळ धरूक नॉट जस्ट सिंगर इवन म्युझिशियन्स आसा एक ऑर्केस्ट्रा सेट करता म्हळ्यार कसने एक स्पेशालिटी अथवा कसने एक डिफिकल्टी म्हळ्यार तेदांचे म्युझिक डायरेक्टर्सांक आतांच म्युझिक आतां म्युझिक डायरेक्टर्सांक आमी कंपेर करता म्हणा जनांके मस्त डिफिकल्टी आशिल्ल्या इश्ट पावन म्हळ्यार ऑब्वियसली आतां कॉम्प्लिकेटेड नाका जनांक इजी गोईंग आसूं तशें आसूं आमगेले गॅजेट्स पुरो आसचे तें करेक्ट सो अर्थ जावत तशें आसल्यार तांकां एक्सेप्ट करता ताकाची ओल्ड इज गोल्ड म्हणचे खंडीत तुम्ही 2 लाईन मात सांगले हेळे कोगिले फुल लिरिक्स तुम ಗೊತ್ತಸ್ಲೆ ಸಂಗೀತ ಹೇಳೆ ಕೋಗಿಲೆ ಇಂಪಾಗಲ ಹೇಳೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಚಂಪಾಗಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಬಂದಂತಾಯಿತು ಹೇಳೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಚಂಪಾ ಓ ಮೈ ನಾ 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 ಮಸ್ತ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಾ 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 फुल एक सिलेबस केला सॉंग्स एक सिलेबस सॉंग्स आसता सो as you were a part of Hadu Karnataka, we both were so V Hari Krishna sir, you know, how was your experience with V Hari Krishna is my favorite. malari tanni malari hakka show यूज पूड जलरी म्हाका तांगेल सॉंग मस्त इष्ट
मागीर शोंत जाव आमी एक्सपिरियन्स केला तांणी एक कमेंट दिवची रीत जाव भारी चंद आनी तांणी प्रत्येक पॉइंट नोट करता आनी तांकां म्युजीक रिलेटेड कसं नाही असत खंयची एक सॉंग आमी एकली सांगला म्हळ्यार ताजी फुल हिस्ट्री गोता मस्त विषय तांगेल तुला कळला आनी तांणी एक कसं नाही एक सान विषय असतो त्या एप्रिशिएट करची रीती आणि त्या जेडेर त्यांनी कसं नाही मिस्टेक एक म्हणून हगूर बेजार त्यांनी स्ट्रेट फेस अरे एक तंत एक कॉमेडी असता मला आता कमेंट दिता मಕ್ಕಳು हगूर आता वैष्णवीन सॉंग सांगून ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ मला वैष्णवी म्हणून एक ब्रेक पॉज मागीर स्टार्ट करचे ಹೇಳಮ್ಮ आम्ही मस्त राखतच त्याचे तांगेल कमेंट ऐकूचाक तांगेल एक ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಕಮೆಂಟ್ असतं ವೈ 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 ಮಸ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ ನೀವು ವೈ ವೈ तांगेल फेवरेट पद खंयचे सर त्या म्हाका मस्त सॉंग्स आसा नदीम दीम तना इज अ ब्युटिफुल सॉंग आणि राजेश कृष्णन सर पद यू त्या तुमगेल वॉइस ऐकू काचे प्लीज तांगेल फेवरेट सॉंग लिरिक्स पळयता इट्स ओके हे कंचे सरगमपा लिटल चॅम्पचा फर्स्ट एपिसोड त्यांची नदीम दीम तना सांगितलं ओके तशी नदीम दीम तना नदीम दीम तना ಮಧುರ ಪ್ರೇಮದ ಮೊದಲ ತಲ್ಲಣ ಧನ್ಯಾಲಿಂಗನ ತಾಂಕಿಟ ತರ್ಕಿಟ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಈ ಹೃದಯ ಸುಂದರ ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ತರಂಗ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಕವನ ಓದೋ ಹುಡುಗ ब्युटिफुल सॉन्ग देमतना त्या म्युझिक वै वै भारी छंद सॉन्ग त्या आणि तंतसचे पुरा सॉन्ग आणि परमात्माचे त्या मूवी ऑल्सो आमगेला पुनीत सराला त्या सॉन्ग तू तन्मय I know परमात्माचे प्लीज take you can also join yeah let's sing together yes ಇದು ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು for the first round ಮಿಗೆಲ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಜಲ್ಲ ಓಕೆ ತನ್ಮಯಳಾದೆನೋ ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲೇ ಹೇಳು ಮರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ನಾನು ಕಣ್ಮುಂಚೆ ನಾನೋದಲೇ ಪುಟವೊಂದನು ಹರಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ತನ್ಮಯಳಾದೆನು ಹರಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಪರಿಚಿತನಾಗಲೇ ಹೇಳು ಮರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರತಿಸಲ ಬಾಗಿಲ ಸದ್ದಿಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನ ತೆರೆದರೆ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯೋ ಹೇಳಿದ ಸಾಂತ್ವನ ಹೋ ನನ್ನ ವಿರಹವು ನಿನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನ ವಿವರಿಸಲಾರೆ ಎಲ್ಲರ ದೂರದಿಂದ ನೆನಪನ್ನು ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಎಣಿಸುತ್ತ ಕೂರಲೇನು ಕನ್ನಡಿಯಲಿ ನಾ ಹುಡುಕಲೆ ನಗುವೊಂದನು ಹೊರಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ತನ್ಮಯಳಾದೆನು ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲೇ ಹೇಳು ಮರೆಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲಾ 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 ರಾ ರಾ ತರಾರರ ಲಾ 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 ದಾರರಾ such a beautiful composition हे म्हळ्यार हांव हाजे लिरिक्स बरयले जयंत कायकणे सर तांणी वे मस्त क्लोज अशें म्हळ्यार तांणी आमगे स्टुडिओ कायलेले टायमार हांव हें सांगिल्लें जाल्यार तांणी एक म्हळ्यार जयंत कायकणे सर जावं तांगेले बायलेके म्हणला हांव तांणी एक न्हू मस्त एक न्हू संचरुळवाल म्हण अशी एक प्रत्येक टॅलंटा जावं आमकां पुरा जन उल्लसूच रीती जावं तांणी एक कितले सॉंग्स बरयला लायक ना तांणी अशें आनी तूं मस्त छंद करून आमगेलो उलयताची अथवा आमकां ट्रीट करचें जावं एक चरडा म्हण तशी सो त्या वे एक मेगेल फर्स्ट एक्सपिरियन्स जयंत सर ओटकय अशें म्हळ्यार हांव हरिद्वार बाय सरता आशिल्लें कॅम्प कसो आशिल्लो आमकां आमगेल्या मठान तूं सो ते ट्रेनार मेळ्ळलो हांव
तंक हांव कोण म्हणून लायक वय, कोण म्हणून लायक हांव तांगेल फॅन शे तांगेल एद्रा राबला तांणी कशें उलयता म्हणल्यार गुर्त आसला म्हणकेची एक रेस्पेक्ट दिवन म्हाका मस्त हांव अम्मा वचून अम्मा कसं अम्मा लायक मिगेल मस्त फेवरेट पर्सन तानी मस्त डाऊन टू अर्थ तशी आमगेल गांवा सायड मणिपाल सायड आयिल्ले थोडे मेळता आसताची तशी हय सो तुमगेले एक्सपिरियन्सेस विंगड सिंगर्स टू विंगड कंपोजर्स जाले नेक्स्ट सेगमेंट एक कोंकणी भजन आमगेले सगळ्यां खातीर खंडित नागेले फेवरेट यस लेट्स सिंग डू इट यस म्हाका लिरिक्स चिके या प्लीज आई नीड योर हेल्प शॉर्प या नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा योरे पोरा आमगेल घरा योरे पोरा आमगेल घरा योरे पोरा आमगेल घरा पुरंदरा योरे योरे तू नंद कुमारा योरे 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 तू नंद कुमारा नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा वापस एक वेळा नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा हळू हळू पौले पौलरी तशीनंत ज्योती देवलेरी हळू हळू पावला पावलेरी तशीनंत ज्योती देवलेरी तरी योरे धावून तरी तरी योरे योरे धावून तरी योरे धावून तरी तरी योरे योरे धावून तरी तुगे रूपान रायू आमगेलो हाय आयलो श्री हरी तुगेल रूपान रायू आमगेलो आयलो श्री हरी योरे पोरा आमगेल घरा योरे पोरा आमगेल घरा पुरंदरा योरे योरे तू नंद कुमारा योरे 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 तू नंद कुमारा नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा वाव ब्युटिफुल सो आम्ही आमगेल कार्यक्रम एंड सेगमेंट येताची एक इंटरेस्टिंग जावन असो म्हूण सांगून तुमगेल खातीर एक टास्क दवरला हांवें सो लेट्स सी तुमी हे टास्क कशी पळया ओके सो कसं टास्क म्हळ्यार वेरी सिंपल हांव आमचे केल्यान केलो फेमस पदाचे लिरिक्स बरयला सो तुमी खंयचे पद म्हण फायंड आउट करता ओके सो फर्स्ट टायम आमी हे टास्क करता आमगेल्या शोन तू सो हांव फर्स्ट टायम मोस्ट सिंपल दवरला ओके सो लेट्स सी फर्स्ट पद अशें वता आनीक जाय म्हाका आनीक जाय मोग म्हाका आनीक जाय तुगेल मौन आपणून घेवन शीतल वारे पद म्हणतस आनीक जाय खंयची भाश म्हूण एक गेस करत खंयची लँग्वेजर आसतली म्हूण गेस करत हे म्हाका कळ्ळें खंयचें सॉंग आनीक जाय म्हणटा म्हळ्यार मस्त हिट सॉंग वय 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 ಇನ್ನೂನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಲವು ಇನ್ನೂನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮೌನ ತಂಗಾಳಿ ಹಾಡಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂನು ಬೇಕ ಹೇಳೋದಿದೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂನು ಕೇಳೋದಿದೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಓಕೆ ओके क्षण भरी राब मेगेल हृदय समजून घेता कशी रब्बो हांव तुका मेगेल दिकान येवचे सक्कड दुख निसरून वता मेगेल दोळ भरी हांव तुका भोवन घेता दोळ भरी हांव तुका क्षण भरी राब मेगेल हृदय समजून घेता ओके कितले चंद ट्रान्सलेट भारी चंद ट्रान्सलेट केला बिकॉज हे पद तितले ब्युटिफुल आसा कशी रब्बो हांव तुका कशी रब्बो हे हरे मनच सरळ सॉंग आहे
अगर तुम साथ हो. येस करेक्ट. ओके. पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कशावर कैसे बहुत तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो. सो लास्ट सॉन्ग ऑफ दिस सेगमेंट. ಅದ ನಂತರ ಈಗ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತವಳಿಂಗಿಲ್ಲ ಮೈ ಹಾರ ಕರಲ್ ಸಾಂಗ್ ಹೈ ವೈ ವೆರಿ ಸೂದಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೋನರ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅತ್ತತ್ ಸಕಡಾಲ್ ತೊಂಡಾರಿ ತುಗಲೆನ್ ಮೆಗೆಲ್ಲ ಮೊಗ ವಿಷಯಸ್. ಅತ್ತತ್ ಸಕಡಾಲ್ ತೊಂಡಾರಿ ತುಗಲೆನ್ ಮೆಗೆಲ್ಲ ಮೊಗ ವಿಷಯಸ್ ಸಕಡಾಂಕೆ ಕೋಳ್ನುಗೆಲ್ಲ आणि ಸಕಡಾಂಕೆ ಗೊತ್ತಸ್. ಸಕಡಾಂಕೆ ಪೂರಾ ಜನಲ್ಲ ತೊಂಡಾರಿ ಮಲೆ ಜಿಬ್ಬೇರಿ ಮೆಗೆಲಂತುಗೆಲ್ಲ ಮೊಗ ವಿಷಯಸ್. ಓಕೆ ಕೆಂಚನ ಅಷ್ಟೇ ಪೂರ. आजकल ते मेरे प्यार के चर्चे है ज़बान पर जिब्बे चुमंटा निकलता, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या आजकल. ओके सो पूरा टास्क विन जाल्याची बट प्राइज कसं मिळणार आमगेल मोगू तुमका. सो प्लीज एक्सेप्ट अवर लव. आणि या शोच्या लास्ट सेगमेंट सेकंड हाफ ऑफ द टास्क कसं म्हणारी हांव शो स्टार्टिंग म्हणाल्या निनादाल एक स्पेशल टॅलेंटाचे आमी तुमकां गुर्त करत म्हणारी एवरी सिंगर्स ड्रीम या टू रीच दिस लेवल ऑफ एक्सपर्टीज. सो आमी खंयचे एक ट्यून हम केला रे निनादा ताजे आमकां नोटेशन सांगता त्या स्वर खंयचे स्वर म्हण सांगता. सो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज कसं नाही म्हणारी बायबर सान असताना आन कसकी हम करताना किंवा तो आन कसकी वाजिताना आपे पे सांगतशील के सान असताना ऑटोमॅटिक पूर्वजन्माचे जावन पूर्वजन्माच्या आईला की कितके म्हणारी म्हाका रागा विषय तितले म्हाका आत्ते तितले फाइंड आउट करू जाणा बट स्वर त्या सान असताना सांगतचे म्हण म्युझिक हांव शिकची पुढेची येतशिले म्हण एक्सपर्टीज सारेगमप म्हणून तुम्ही नोटेशन सांगतशील के हवे. सो मेगेल एक कोंकणी अभिमान गीत आस मेगेल फेवरेट. सो त्या हांव एक हम करता तुम्ही त्याची सरगमारी कशी येता म्हणून एक एक लाइन बाय बाय. ओके कोंकणीयो सुख जयमुन्या गम गरी गम गरी सा 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 दा 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 सा दा म दा प मा. तुगेले चरणाक आम्ही पोड्या सा सा ग ग प प नी 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 द नी सा नी द प. दगोया आरती दोन्ही हातानी ग प सा 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 नी रे सा. मंटप सभेक योजननी नी द नी सा नी द प प यो प ग प ग ग प ग रे सा. वाव ब्युटिफुल. एक शास्त्रीय संगीत शिकतले एक ड्रीम या लेवल एक यु नो एक अटेंड करूक. सो हांवय त्या दिक्कारी यु नो हांवय प्रयत्न करतस बट तुमगेल तितू फ्लुएन्सी तुमगेल तितू क्विकनेस म्हाका ना बट वन डे आय विल प्रोबेबली यु नो म्हाका एक रोल मॉडेल जाव तुमी. सो हात आमी आमगेल कार्यक्रमाचे एंड जावचे तसाची आनी इतलो वेळ आमगेल कार्यक्रम पळयल्याक आनी आमगेल कार्यक्रमार तुमी येवन तुमगेल एक म्युजिकल नॉलेज आमकां दिलेल्यांक धन्यवाद. लास्ट एक म्हगेल प्रश्न कसं म्हणारी तुमकां स्टुडिओ म्युजिकाचे एक हें आसा नॉलेज आसा आनी एक स्टेजार सांगून तुमकां एक एक्सपिरियन्स आसा. सो त्या दोनीच डिफरन्स कसं आसता आनी तुमी कसं एडवायस दितात आमगेल्या सिंगर्सांक. ओके म्हळ्यार हांव फस्ट स्टुडिओक एक्सपोज जालें म्हळ्यार घरान तो स्टुडिओ जाल्ले आनी जल तितले हांव शोज मस्त उण केलेले फुडें. मागीर रियालिटी शोज मस्त होड ब्रेक जालें म्हाका म्हळ्यार सारेगमपा लिटल चॅम्प्स हाडूबाको गेले म्हळ्यार गेलेली 6th 7th आसतना. ताजे नंतर लास्ट इयर
हाडू कर्नाटका बय. सो मस्त गॅप आशिल्ले ताजे मध्य शोज मस्त वतना आशिल्लो म्हळ्यार फास्ट नंबर्स सांगा न्ही तितले म्हळ्यार ताका मस्त एनर्जी जाव वय, करता वय, तूच इन्स्पिरेशन म्हाका बोथ द सॉंग्स खंयचे मेलोडी असो आनी त्यावे असो बोथ यू किल इट सो या त्या मस्त डिफरन्सीस म्हळ्यार आमकां स्टुडियोन तूं फास्ट सॉंग सांगू जावं आयटम सॉंग असो जाल्यार तुमकां एक म्हणून काम जावन आसयत मागीर ब्रेक्स आसता एक लायनातून बट आमी नॉर्मल एक मायकान सांगच्या की स्टुडियो मायका सांगचे मस्त टेक्निकॅलिटीज आनी डिफरन्सीस इतले गॅप आसूं का मायकातून अथवा आमी खंयचे भ सांगतना ताकाची हे घालताची कसं ना वॉट टू टेल एअर पास जायना तसं लायक नाव येतना फ्लॅश तें आसता जाल्यार आमी एक सेंटेन्स एक वर्डान तूं कसं न्ही प्रभा म्हण कसं की सांगता आसतना म्हणटाना भ म्हणटाना एक चिरगुंका पडटा मागीर हाय पिचारी अथवा वॉयस रेज करतना आनी मागशी बच्चिका मस्त विशय आसता म्हळ्यार एक वॉयस क्वालिटी वयर आतां एकले वॉयस मस्त दाट आसा म्हळ्यार आनी मस्त गॅप दवरका पडटा आनी स्टुडियो मायकाके अथवा लायव्हाके मस्त डिफरन्स आसा आनी लायव्हान तूं दॅट्स अ डिफिकल्ट टास्क म्हाका म्हळ्यार हाडू कर्नाटका वतना एक्सपिरियन्स म्हळ्यार शेअर केला म्हाका तेदान फर्स्ट टायम एक आयटम सॉंग आयलेलें खंयचे हेलो 1 2 3 तांतू आय वॉज scared and I was excited together म्हाका ಒಟ್ಟು ಭಯ आशिल्लें like I think तुमकां तांचो टॉप 5 सो म्हाका मस्त म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ आशिल्ले लायव्हान तूं आतां ಸ್ವಲ್ಪ शोज दिवन अभ्यास जाला आतां एक कसं म्हणटाचे एक स्टुडियो सिंगर आणि परफॉर्मन्स दिवचेच परफॉर्मर सो दॅट इज कम्प्लिटली डिफरंट थिंग त्या दोन्ही जावन असल्यारी ट्रू आर्टिस्ट खंडित सो तुम्ही दोन्ही एक्सपिरियन्स करता साची सो यू आर अ ट्रू आर्टिस्ट ऑलरेडी सो थँक यू सो मच आमगेले कार्यक्रम आयलेल्याक तुमगेले एक्सपिरियन्स आमकां शेअर केलेल्याक अँड आमगे व्ह्युअर्सांक मस्त शिकच्या मेळ्ळें आनी म्हाकाय मस्त शिकच्या मेळ्ळें आनी इतलो वेळ तर आमगेले कार्यक्रम पळयल्यार तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद सांगता आमगेल कला कुसुम ह्या कार्यक्रमाक आमी हांगा मुक्ताय करता साची धन्यवाद देव बरें करूं थँक्यू